दिवचलचे सुपुत्र आणि कोंकणीचे मालगडे शणै गोंयबाब हांची 145वी जयंती बेरेस्तारात दिवचले व्हडा उमेदीन मनयली। गोवा कोंकणी अकादेमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान हो सुवाळो आयोजित केल्लो। ह्या सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हूण कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरुण साकरदांडे हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, चित्रपट दिग्दर्शक ज्ञानेश्वर गोवेकर, विठ्ठल वेर्णेकार, सदाशिव वालावलीकर, समरेश काणेकर हांचो आस्पाव आशिल्लो। गोंयांत विद्यार्थ्यांनी आनी बाकीच्यांनी गोंय सर्वांग सुंदर करपा खातीर, झाडां लावपा खातीर किंवा जी आमच्या भाशे खातीर हे सगळे तरेचे जे पॉयंट आतां तुमी आयकले म्हजे कडल्यान आनी बाकीच्या कडल्यान, तातूंत कितें तरी एक घेयात भितर आनी तुमच्या चोपडेचे बाबा आपूण हें घेतलो, ह्या खातीर आपूण आतां फुडें प्रयत्न करतलो, ते तुमी मानून घेयात, करून घ्या आणि त्या खातीर एक आपल्या प्रिफरन्शियल लिस्टान ताका वयलें स्थान दिवन त्या प्रमाणे स्वताची प्रगती करा, तुमची बी प्रगती करा, तुमच्या बरोबर गोंयची प्रगती जातली, भारताची प्रगती जातली आणि सगळ्याची प्रगती जातली।